सर्कलाकडे उभी आसा. गेल्या 2-3 दीस भरपूर पावस पडप चालू आसा. त्या कारणान आयज तर चडूच पावस पडला. त्या कारणान हांगासर फाटल्यान सगळें उदक भरलेलें आसा. तें कारण म्हटल्यार ह्यो ज्यो फुटपाथी गेल्या तेज्यो पोंच्यो खळयो आसा तेजो सायज बारीक आसा आनी तितून केबल आसा आनी तितून कितें कितें भिरकाता म्हणून ते फुटपाथी काडून उडोवपाच्यो अशी म्हाजी मागणी आसा. आनी बरी मोठ्यो खळयो करून ह्यो जो उदक कोंडी जाता तो हो प्रश्न सोडोवपाचो हे म्हाजे कडेन सरकारा कडेन मुन्सिपाल्टी कडेन मागणी आसा. ह्या फुटपाथीक त्यान भायर ह्या फुटपाथीचेर लोक पार्किंग करता आनी फुटपाथीचो यूज पार्किंगे खातीर जाता ना कितें चलपा खातीर. त्या खातीर सरकारान कितें नोंद घेवची. गेल्या 2-4 दीस साकळेन हो पावस पडटा आनी जी आमची BJP ऑफिसां पळय थंय एवरी इयर थंयसर उदक भरता आनी गाडयांक त्रास जाता, लोकांक चलपाक त्रास जाता. गटरां केल्ली आहा. मुन्सिपाल्टी टायम टू टायम उसपता गटरां पूण भितर ते इलेक्ट्रीक केबल टेलिफोन केबल घातलेले आहा. ताका लागून ती सगळी चॉक ऑफ जाता. तेजेर कितें तरी परमनंट सोल्युशन काडचें अशी आमचे साखळे वतीन मागणी आहा तुमकां. आनी एवरी इयर हे जाता पळय ते बंद करचें अशें सांगता. आज सकाळपासून पाऊस पडत आहे. बघितलं की सकाळी 7चे टोटल रस्ते म्हणजे पाणी भरून अक्षरशः रस्त्यावर पाणी आलेलं आहे. आणि टोटल म्हणजे फुल एक पूरची निर्माण इकडे झालेलं आहे. आणि ह्याच्यामधून आम्हाला एक दिसू येतं की ज्या गटर आता आमचे जी आमची CDP अंदर थोडे आमचे गटर घेतले होते ते सगळे ओव्हरफ्लो होऊन पाणी बाहेर आलेले आहे. आणि बऱ्याच ठिकाणी गटरची प्रॉब्लेम करायची आज आम्हाला खूप गरज आहे. आपल्या शिवाजी सर्कलकडे थोडासुद्धा पाऊस पडला की तिकडे पाणी भरायचं आहे. आणि ह्याच्यासाठी ऑलरेडी आम्ही आमच्या माननीय मुख्यमंत्रीकडे आमचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे. त्याच्यावरती लवकरात लवकर आम्ही PW डिपार्टमेंट आणि या म्युन्सिपाल्टी थ्रू आम्ही ह्याच्यावरती लवकर एक सोल्युशन काढायचा आमचा एक प्रयत्न आहे. पुढच्या पावसाच्या पहिली तरी आता बरंच परिस्थिती होऊ नये याच्यासाठी आम्ही लवकर एक सोल्युशन आम्ही काढायचं आमचं प्रयत्न आहे. नमस्कार. ज्या पद्धतीन गोंयान पावस पडता त्याच पद्धतीन हांगा साखळे व्हडल्या प्रमाणात पावस चल्ला. तुम्ही पळयता आसतलें की साखळेच्या मेन हायवेचेर अगदी रस्त्यार उदक इतकें भरून व्हांवता की जसो पूर येयला. पण परिस्थिती तशी ना. हेजें उदक आहा खंय तरी गटर आसून भायर वचोंक जाय तें वचोंक ना. हेचो एक शंका निर्माण जाता की खरेंच प्री मान्सूनचें काम ह्या फावटी बरें जालां काय ना जालां. संबंधीत खात्याचें नाजाल्यार मुन्सिपाल्टीन ह्या बद्दल लक्ष दिवचें की हे उदक पावसान जर इतकें येता जाल्यार पावस जर कंटिन्यू उरलो जाल्यार साखळी बुडपाक थंय कमी करची ना. त्याच बरोबर म्हाज्या फाटसून पळयता आसतलें की ते गटर जे आहा त्या गटराच्या गटरचे वयरसून उदक गटरासून उदक वयर येता. आणि ह्या हेतून गाडयो सुद्दां आपलो मार काडटना सुद्दां चिंतता की स्कुटरवाले सुद्दां चिंतता की बाबा वचप की ना वचप. शंका निर्माण जातात की खरेंच काम जालां की ना. आनी संबंदीत खातें आनी मुन्सिपाल्टी हेचेर लक्ष दिवचें. आनी साखळे फुडें आनी 4-5 दीस जर जोर जर पावस जाल्लो पूर येवंक जायना हेची काळजी घेवची. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.